कालांगूट परबवाडो वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या मारबडे प्रकरणांत एका कॅरटेकराक मरण आयलें. ताचो खून जाला आसूं येता असो अदमास आसा, असो दुबाव उक्तायल्लो आसा. हो कॅरटेकर परबवाडो वाठारांतल्या एका बंगल्यांत कॅरटेकर म्हणून आशिल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो आनी ताच्या वांगडा आशिल्ल्या आनीक एका कॅरटेकरा मदीं वाद जावन उपरांत तांच्या मदीं झगडी जाली, मारबडे जाल्ली, जातूंत ह्या कॅरटेकराक मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत कालांगूट पुलिशेन पश्चिम बंगालांतल्या एका दुबाविताक ताब्यांत घेतिल्लो आसा. तशेंच फुडलो तपास चालू आसा. कालांगूट परबवाडो हांगासर एका बंगल्यांत 2 कॅरटेकरां मदीं वाद जालो आनी ह्या वादाचें स्वरूप उपरांत मारबड्यांत जालें, जातूंत एका कॅरटेकराक मरण आयलें. ताका लागून खून जाल्ल्याचो दुबाव लेगीत उक्तायल्लो आसा. कालांगूट पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. सध्या पश्चिम बंगालांतल्या एका दुबाविताक अटक केल्या. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावपाक लागिल्ली आसा. बुधवारा ह्या प्रकरणात प्रमाणपत्र दिता आसतना योग्य तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2 अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्ले. ताच्या उपरांत आतां ह्या प्रकरणात हडफडे पंचायतीचो सरपंच आनी पंचायत सचिवाचेर कारवाय केलेली आसा. योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवप तशेंच बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करूंक ना अशी कबुली सचिव रघुवीर बाक्कर हाणें दिल्ली. देखून बाक्कर हाच्या निश्काळजीपणाक लागून ताका सरकारी सेवेंतल्यान बडतर्फ केला. तशेंच सरपंच रोशन रेडकरानूय निश्काळजीपणा केल्ल्यान ताका अपात्र थारायल्लें आसा. फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायतीची वेंचणूक लडोवपाचेरूय रेडकर हाचेर आतां बंदी घातल्या. ह्या विशीं पंचायत संचालकान आदेश जारी केला. सरपंच आनी सचिवाक लागून हो नायट क्लब सुरू आशिल्लो. मडकय हांगासर एका घराक उजो लागून शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागलो आनी जातूंत सुमार 8 ते 10 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. गोंयांत सध्या शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. मडकय लाडवाडांतल्या ह्या एका घरांत शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात 8 ते 10 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. शॉर्ट सर्किटाक लागून मडकय लाडवाडा हांगासर एका घराक उजो लागलो, मात्र सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. म्हापशा श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रारच्यान सुरवात जाता पूण देवळाच्या आवारांत उबारिल्ले जायंट व्हील्स आनी हेर मनरिजवण रायड्स NOC आनी हेर सुरक्षा परवाने नाशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी सील केल्यात. पूण आमचे कडेन सगळीं कागदपत्रां आसून लेगीत हे जायंट व्हील्स आनी हेर मनरिजवण रायड्स कित्याक सील केल्यात तें आपल्याक खबर ना अशें ह्या जायंट व्हील्स तशेंच मनरिजवण रायड्साचो धनी सांगता. लायसन्स जर बेकायदेशीर आशिल्लें जाल्यार हो मनरिजवण रायड्स बंद उडोवपाक जाय आशिल्लो पूण सील करपाची गरज नाशिल्ली अशें ह्या जायंट्स व्हील्साचो धनी सुनील हाणें सांगिल्लें आसा. मात्र योग्य परवाने नाशिल्ल्या कारणात म्हापशा जावपी बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रारच्यान ही सुरवात जाता. मात्र जात्रेक हांगासर घालिल्ले जायंट्स व्हील्स तशें हेर मनरिजवण रायड्साचेर सील केलेले आसा. गोंयच्या आनीक 5 नव्या वस्तूंक GI मानांकन मेळिल्लें आसा. जातूंत ताळगांवची वांयगी, कोरगूट तांदूळ, काजू मुट्टो, हिलारियो म्हटल्यारूच मांगीलाल आंबो आनी मुशारद ह्या आंब्यांक हे GI मानांकन मेळिल्लें आसा. हे GI मानांकन स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक बळगें दितले तशेंच शेतकाऱ्यांक सक्षम करतले अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले. गोंयच्या आनीक 5 नव्या वस्तूंक हे GI मानांकन आतां मेळिल्लें आसा. तातूंत ताळगांवची वांयगी आसा, कोरगूट तांदूळ, काजू मुट्टो, हिलारियो म्हटल्यारूच जो आंबो आसता मांगीलाल आंबो, त्याच बरोबर मुशारद आंबो हांकां हे GI मानांकन मेळिल्लें आसा. हे GI मानांकन स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक बळगें दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें.
2025 सालात कोकण रेल्वे पुलिशेन व्हड कारवाय करून गुन्यांवकारी घडणुकांचेर कडक कारवाय करून पुलिशेन चोरयेचो 30 गुन्यांव जे आसात ते नोंद केलेले आसात. त्या प्रमाण 32,63,450 रुपया किमतीचे चोरयेक गेल्ले मालवाज पुलिसांनी जप्त केला. त्या भायर बेकायदेशीर गोमांस तशेंच गांजाची तस्करी करप्यांचेर लेगीत खर कारवाय केलेली आसा. 2025 ह्या वर्सा कोकण रेल्वे पुलिशेन चोरयेचे 30 गुन्यांव नोंद केल्यात, जातूंत 32,63,450 रुपया किमतीचो चोरयेक गेल्लो मालवाज पुलिशेन जप्त करून चोरांक बंदखणींत घातले. तशेंच ह्या काळात गोंय पशु संरक्षण कायद्या खाला कोकण पुलिशेन 3 गुन्यांव नोंद केल्यात आणि 3,14,600 रुपया किमतीचे सुमार 1,000 किलो गोमांसूय जप्त केला. त्या भायर आनीक एक व्हड कारवायेत पुलिशेन 8,18,400 रुपया किमतीचो गांजा लेगीत जप्त केला. नव्या वर्साक पर्यटकांची दर्यादेगांचेर व्हडा प्रमाणात गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पर्यटकूय नेटान फोग लावन आतिशबाजी करून तांच्यांनी नव्या वर्साक येवकार दिलो. मात्र नेटान फोग लावन नव्या वर्स व्हडा उमादीन मनयता आसतना पर्यटकांक लागूनच पर्यटन चलता, पूण ही पर्यटकांची मजा कोलवाचो रांपोणकार सांतान फर्नांडीसाक म्हारग पडली. नव्या वर्साक पर्यटकांची बेतालभाटी दर्यादेगाचेर गर्दी आशिल्ली. खंय पर्यटकांनी पेटिल्ल्या फोगाची किट्टी कुशीकूच आशिल्ल्या रांपोणच्या सामानात पडून ह्या सामानाचो लासून गोबट जालो. ताका लागून ह्या रांपोणकाराक व्हडा प्रमाणात नुकसाण जालें. ताचे जाळे जे आसा ते ह्या फोगा खातीर लासून गेले. सरकारान आपल्याक कितें तरी मजत करची म्हणून रांपोणकार सातान हाणें मागणी केलेली आसा. दर्यादेगांचेर पर्यटक किंवा हेर गोंयकार नव्या वर्साक येवकार दिता आसतना जी आतिशबाजी केली तातूंत ह्या रांपोणकाराचें नुकसाण जालें. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पुजा नायकाक वैजकी तपासणे खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली. ह्या वैजकी तपासणे उपरांत पुजा नायकाक कोलवाळे न्यायालयीन बंदखणींत दितले अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. तिका बरी नाशिल्ल्या कारणांत वैजकी तपासणे खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली ही मुखेल दुबावीत पुजा नायक. तिची वैजकी तपासणे खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत तिका दाखल केल्ले. ह्या तपासणे उपरांत ह्या वैजकी तपासणे उपरांत पुजा नायकाक कोलवाळे न्यायालयीन बंदखण दितले अशी सध्या म्हायती मेळिल्ली आसा. सरकार आणि पक्ष हे वेगळे आसता. निवडून आयिल्लो प्रतिनिधी आपल्या पक्षाचो न्हय म्हणून ताका कुशीक काडूं नाकात. लोकशायेंत वेंचून आयिल्ल्या दर एका फुडाऱ्याक समान अधिकार आसता अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गोंयचे दामू नायक सांगता. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत मोगो आनी भाजप दुस्मान आशिल्ले, मात वेंचणुके उपरांत मोगो आमचे अलायन्स पार्टनर जाले आनी तांकां मंत्रिमंडळांत सामील करून आमी घेतले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयले. हरमल जिल्लो पंचायत मतदारसंघात अपक्ष उमेदवारान भाजपाच्या उमेदवाराक हारयले. ह्या विशीं लेगीत गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रतिक्रिया दिली. संगीताच्या सांगतान पर्यटकांसयत गोंयकारांनी 2026 ह्या नव्या वर्साक व्हडा उमेदीन आनी व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. गोंय पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणात हांगासर वेगवेगळे देश विदेशांतले पर्यटक गोंयांत येवपाक पसंत करतात आनी त्याच बरोबर इयर एंडींग आनी नवे वर्स साजरे करपा खातीर पर्यटक व्हडा दबाज्यान गोंयांत येता. अंदू लेगीत लाखांनी पर्यटकांची संख्या गोंयच्या दर्यादेगांचेर उचलून येयली. आतिशबाजी करीत तांच्यांनी ह्या नव्या वर्साक येवकार दिलो.
एअर मार्शल नागेश कपुरान दिल्लीत एअर स्टाफाचो नवो व्हायस चीफ म्हणून पदभार स्विकारिल्लो आसा. पदभार घेतकीच ताका औपचारीकपणान गार्ड ऑफ ऑनर भेटयलो. उपरांत ताणें नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगासर भेट दिवन हुतात्मांक श्रद्धांजली ओंपली. एअर मार्शल नागेश कपुरान दिल्ली हांगासर एअर स्टाफाचो नवो व्हायस चीफ म्हणून पदभार स्विकारिल्लो आसा. हो पदभार स्विकारताच ताणें औपचारीकपणान गार्ड ऑफ ऑनर तांकां भेटयलो आनी उपरांत तांच्यांनी नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगासर भेट दिवन हुतात्मांक श्रद्धांजली दिली. मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरांतल्या भागीरथपुरा शारांत दुशीत उदक पिवन जायते जाणांक मरण आयिल्ल्याची घडणूक घडल्या आनी त्या भायर 150च्या वयर हे दुशीत उदक पिवन दुयेंती सांपडिल्ले आसा. दुयेंतींचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. मजगतीं मंत्री कैलाश विजयवर्गियान बळी पडपी लोकांच्या घरांनी भेट दिली आनी तांच्या कुटुंबा कडेन संवाद साधलो आनी तांकां सांत्वना दिली. पूण घरा भायर व्हडा प्रमाणांत गर्दी जमली आनी तांच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांक दुयेंस आनी मरण आयिल्ल्यान हुस्को आनी राग लेगीत लोकांनी उक्तायलो आनी ताका लागून व्हडा प्रमाणांत निशेध लेगीत हांगासर तांच्यांनी केलो. मजगतीं मध्य प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष जितू पटवारी हाणें ह्या विशयाचेर आपली नाराजी उक्तायली आनी मध्य प्रदेश सरकाराचेर खर टिका केली. ह्या दुशीत उदकाक लागून मध्य प्रदेश हांगासर कितल्याशाच जाणांक जीव वगडावचो पडलो. नव्या वर्साच्या सुरवेक रोमियो फोर्साच्या जवानांनी पीर पंजाल रेंजीत 13,000 फिटाच्या परस चड उंचायेचेर सर्च ऑपरेशनाक सुरवात केली. शिमेवयल्या सुरक्षेच्या नजरेत जवानांनी हे ऑपरेशन राबयलें. सर्च ऑपरेशन नव्या वर्साच्या सुरवेक तांच्यांनी हे राबयलें. रोमियो फोर्स जवानांनी हे सर्च ऑपरेशन राबयलें. पीर रेंजीत 13,000 फूट मायज उंचाये वयल्या सर्च ऑपरेशनांत तांकां कशा तरेन कठिनायेचो सामना करचो पडटा. झेलान धांपिल्ले हे दोंगर कितले खडतर प्रवास अशें ह्या जवानांनी सद्या ताचो अणभव घेतलो आनी सर्च ऑपरेशनाचे तांच्यांनी प्रात्यक्षीक करीत कशा तरेन तांकां सर्च ऑपरेशनाक आडमेळी येवपाक शकता हाचेर हे प्रात्यक्षीक आशिल्ले अशें हे जवानांनी निभयले. नव्या वर्साची सुरवात जालेली आसा. नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर देशाच्या कांय भागांनी दाट धुके पसरिल्ले पळोवपाक मेळ्ळे जाल्यार कांय वाठारांनी सुर्याची साफ किरणां पळोवपाक मेळ्ळी. तामिळनाडूच्या कन्याकुमारी सावन नव्या वर्साची नव्या सुर्योदयाची सुंदर अशी खिणचित्रां मुखार आयली. त्याच बरोबर वर्साचो पयलो सुर्यास्त पळोवपाक ही लोकांची भोव प्रमाणांत भोवसंख्येन गर्दी भरिल्ली दिश्टी पडली. कन्याकुमारी हांगासर सावन सुर्योदय पळोवपाक नव्या वर्साचो नवो सुर्योदय पळोवपा खातीर कन्याकुमारी हांगासर भोवसंख्येन लोकांची गर्दी उसळून आयली. तामिळनाडूच्या कन्याकुमारी हांगासर वातावरण स्पश्ट आनी धुके चड नाशिल्ल्या कारणात हो सुर्योदय जो आसा तो लोकांक साफ अणभवपाक मेळ्ळो. प्रयागराज हांगासर 2026 वर्साच्या पयल्या दिसा भक्तांनी ह्या त्रिवेणी संगमात पावन डुबकी मारली आनी हांगासर ते भोवसंख्येन जमले. हांगासर गंगा, यमुना आनी सरस्वती अशे त्रिवेणी संगम आसा. पवित्र नद्यांचे हांगासर मिलन जाता ताका लागून हे त्रिवेणी संगम मानले वता. प्रयागराज हांगासरूच महाकुंभ 2025 जाल्लो. ताका लागून 2026च्या पयल्या दिसा हांगासर भाविकांनी येवन पावन डुबकी मारली. तशेंच गंगेची आरती केली. ह्या वेळार भक्तांनी व्हडा संख्येन हांगासर आपली उपस्थिती लावन नव्या वर्साची सुरवात केल्ली आसा. जम्मू काश्मीरांतल्या
सोनामर्गात नव्या वर्सा 2026 वर्साचो हो पयलो दीस आसतना व्हडा प्रमाणात झेल पडपाक सुरवात जाली. ह्या झेलाची चादर जम्मू काश्मीरांतल्या सोनामर्गात सगळी कडेन पसरली अशें दृश्य जम्मू काश्मीरात आयज पयल्या दिसा न्यू इयराच्या पयल्या दिसा पळोवपाक मेळ्ळें. त्याच बरोबर जोराचें वारें आनी मदीं मदीं बर्फ पडप थंय चालूच आशिल्ल्या कारणान सोनमार्गा भोंवतणी खऱ्या अर्थान हें सोबीत दृश्य तयार जाल्लें पळोवपाक मेळ्ळें, जे जण स्वर्गावरी भासपाक लागले. ही घरां झाडां सगळीं झेला पोंदां लिपून गेली. 2026च्या नव्या वर्साच्या सुरवातेकूच व्हडा प्रमाणात झेल जो आसा तो सोनामर्ग हांगा जम्मू काश्मीरात पडपाक सुरवात जालो आनी एक सुंदर अशें दृश्य मनमोहक झेलान पसरिल्ले जम्मू काश्मीरात पळोवपाक मेळ्ळें. आग्रा हांगासर थंड ल्हाराचें वातावरण पसरिल्लें आसा. दाट धुक्यान सगळो वाठार धांपिल्लो आसा. हो व्हिडिओ ताजमहल वाठारांतलो, जंय दाट धुक्याच्या मदीं ताजमहल कसो खुलून दिसता हें दृश्य सद्या आमकां ह्या व्हिडिओंतल्यान पळोवपाक मेळटा. आग्रा हांगासर दाट थंडी आनी धुकें पसरिल्ल्या कारणान आग्रा ताजमहलाचो जो देखावो आसा तो धुडसट दिश्टी पडटा. उत्तर भारतांत कडाक्याची थंडी आसा. त्याच बरोबर 2026 सालाचे हे पयलो दीस आशिल्ल्या कारणान नव्या वर्साक सुरवात जालेली आसा आनी पर्यटकांची गर्दी पर्यटन स्थळाचेर नव्या वर्साक मनोवपा खातीर जशे वतात तशेंच आग्रा हांगासर ज्या लोकांनी उपस्थिती लायली ताजमहल पळोवपाक तांकां ह्या दाट धुक्यां खातीर हांगासर फोटो काडपाक लेगीत आडमेळी येवपाक लागली. नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा रजनीकांताचे जे फॅन्स आसात तांच्यांनी रजनीकांताच्या घराच्या भायर जे रजनीकांत रावतात थंय तेंच्या फॅन्सांनी गर्दी केली. तामिळनाडू हांगासर तांचे तयार केल्ले पोस्टर तांच्यांनी हातान घेतले आनी तांकां नव्या वर्साची परबी भेटयली. रजनीकांताक मानपी सावथ इंडस्ट्रींतले कितलेशेच तेजे फॅन्स जे आसात ते तांकां खूब पसंत करतात. व्हडा संख्येन दक्षिण भारतांत सावथ इंडियन फिल्म्स जे आसात तांकां पसंत करपी हे लोक रजनीकांताचे फॅन्स तांच्यांनी रजनीकांताच्या घराच्या भायर येवन रजनीकांत हांकां नव्या वर्साची परबी भेटयली. हातांत रजनीकांताचे पोस्टर आशिल्ले तांच्या. अशा तरेन नव्या वर्साच्या सुरवातीक तांच्या घरा भायर तांच्यांनी परबी भेटयली. प्रयागराजांतल्या संगमाचेर 3 जानेवारी सावन माघ मेला सुरू जावपाचो आसा. हांगासरूच हो कुंभ मेळा जाल्लो, महाकुंभ हांगासरूच जाल्लो. 2025 वर्साच्या महाकुंभ मेला उपरांत हो पयलो एक व्हडलो आतां आनी एक मेळावो आसतलो. ह्या सुवाळ्याक व्हडा संख्येन भक्त हाजीर रावपाचे आसात. ह्या कार्यावळी खातीर सरकारान व्हडा प्रमाणांत तयारी चालू केल्ली आसा. हिंदू ग्रंथांत माघ मेलाक एक खाशेलें धार्मीक आनी आध्यात्मीक म्हत्व आसा. दर वर्सा माघ म्हयन्यांत उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराज हांगासर त्रिवेणी संगमाचेर पवित्र देगेचेर हो माघ मेला जाता. ह्या काळांत व्हडा प्रमाणांत यात्रेकरू जे आसा ते त्रिवेणी संगमाच्या देगेर कल्पवास करतात, हांगासर राबितो करतात. त्या भायर माघ मेलाच्या वेळार संगमांत स्नान करून ह्या त्रिवेणी संगमांत जंय पावन गंगा यमुना सरस्वतीचें मिलन जाता ह्या उदकांत न्हातात. 2026च्या नव्या वर्साच्या निमतान अयोध्येच्या श्री राम जन्मभूमी देवळाक व्हडा संख्येन लोकांनी भेट दिली. सुख समृद्धी खातीर भाविकांनी पुजा अर्चना आनी प्रार्थना लेगीत केली. ह्या वर्साक येवकार दिता आसतना वेगवेगळ्या तरेचे लोक आपापल्या पद्दतीन नव्या वर्साक येवकार दिता आसतना दिश्टी पडले. कांय जाणांनी धूमधडाक्यात नव्या वर्साक येवकार दिलो, जाल्यार कांय धार्मीक भक्त जे आसात तांच्यांनी देवळांनी वचून देवा कडेन प्रार्थना करीत ह्या नव्या वर्साक येवकार दिले. अशा तरेचे हे दृश्य अयोध्या राम जन्मभूमी हांगासर श्रीरामाच्या देवळाच्या वाठारांत कशा तरेन ही गर्दी नव्या वर्साक येवकार दिता आसतना उसळून आयली ते तुमी पळोवपाक शकता.
नवे वर्स 2026 देशभर व्हडा उमेदीन मनयता आसतना ह्या बाबतींत राजधानी दिल्लीक भव्य तरेन अशें सजयल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणात शांती मार्ग आनी 3 मुर्ती क्षेत्र वाठार सोबीतपणान सजयल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. थंय नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर फुलांनी तयार केल्ले आकर्षक पोस्टर लेगीत लायिल्ले. शांती मार्ग आनी 3 मुर्ती क्षेत्र वाठार हो पुराय वाठार जो आसा तो नव्या वर्साच्या येवकारा खातीर फुलांनी सजयल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. राजधानी दिल्ली हांगासर वेगवेगळ्या वाठारांनी जर तुमी भोंवडी करतले जाल्यार वेगवेगळी तरेची फुलां थंय दिसून येता आनी मनमोहक अशे रस्त्याच्या ठिकाणांचेर वेगवेगळी फुलां थंय दिश्टी पडटात, कारण की हे थंड वाठार आनी ह्या थंड वाठारांत फुलां जी आसा ती बरी फुलून येता. हडफड्या क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत उजो पालोवपी दळाचो अग्नी सुरक्षेचो विशेचो परवानो, बांदकामा खातीर गरजेची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी अशा तरेचे नेम मोडपी क्लबांचेर कारवाय करून संबंधीत प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ते सील केल्ले. नेम मोडपी क्लबां आड सरकारान व्हड मोहीम सुरू केल्ली. देखून आतां सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिले उपरांत सील केल्ले क्लब परतून सुरवात केल्या अशें कळटा. पूण सुरू केल्ले क्लबां खातीर योग्य धोरणाची गरज आसा. क्लब धोरण तयार करपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्या अशें आमदार मायकल लोबोन सांगले. तशेंच सद्याचे परवाने योग्य नाशिल्ल्यान क्लबांक गृह खात्यान परवाने दिवपाक जाय अशें मायकल सांगता. मजगतीं हे क्लब पयलीं सील केल्ले ते आतां परतून सुरू केल्यात ह्या विशीं अधिवेशनांत उलयतले. क्लब धोरण सक्तीचें ना अशें आमदार कार्लोस फेरेरा उलयलो. बर्डचे दुर्घटना प्रकरणात प्रमाणपत्रां दिता आसतना योग्य तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2 अधिकाऱ्यांक निलंबीत केले. तशेंच ह्या प्रकरणात संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसलो जाल्यार तांकांय कारणां दाखोवपी नोटीस जारी करून निलंबीत करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्ली. मजगतीं ह्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वैज्ञानीक अधिकारी चैतन्य साळगांवकर आनी कनिश्ठ अभियंते विजय कानसेकर हांकां निलंबीत केला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. तेच भायर आयज हडफड्या पंचायतीचे सचिव हांकां बडतर्फ केलेले आसा आनी सरपंचाक लेगीत अपात्र थारायल्ले आसा. त्याच बरोबर 5 वर्सां तांकां परतून वेंचणूक लडोवपाक मेळची ना अशा तरेची कारवायो ह्या बर्ड्स प्रकरणा उपरांत जालेल्यो आसा. मोरजे हांगासर तेमवाडो मोरजे दर्यादेगेर आनीक एक ऑलिव्ह रिडली कासवान 135 तांतयां घातिल्ली आसा. ह्या नदी ऑलिव्ह रिडली कासवान 99 तांतयां घातिल्ली, जी पयली ह्या हंगामाची तांतयां आशिल्ली. ह्या ऑलिव्ह रिडली कासवान घातिल्ली 99 तांतयां. तेच्या उपरांत आतां परतून एकदा दुसऱ्या कासवान 135 तांतयां घातिल्ली आसा. आतां मेरेन ह्या हंगामात 2 ऑलिव्ह रिडली कासवान तांतयां घातल्या. फाटल्या वर्सा 206 ऑलिव्ह रिडली कासवांनी दर्यादेगेर तांतयां घातिल्ली. ही तांतयां सादारण 50 ते 60 दिसांनी हातूंतल्यान पिलां भायर सरतली. तेच्या उपरांत हे रान अधिकारी ह्या कासवांक सुरक्षीत दर्यांत सोडटले. 1 जानेवारीक म्हटल्यार वर्साच्या पयल्याच दिसा श्रीनगरात थंडेची तीव्र लाट पसरिल्ली आनी किमान तापमान 2 अंश सेल्सियसा सकयल पाविल्ले. कुडकुड्याच्या थंडीचो सामना करपा खातीर रहिवाशांनी गर्दी केल्ली जाल्यार शाराच्या अधिकाऱ्यांनी चड थंडेत सावधगिरी बाळगपाचें आव्हान लेगीत केल्लें. थंडीचो परिणाम दैनंदीन जिणेचेर जाल्लो थंय पळोवपाक मेळटा. शाळा, वाहतूक आनी सर्वसामान्य हालचालींचेर तापमान घसरिल्ल्यान परिणाम जाणवपाक लागला. अशा तरेचें दृश्य सध्या जम्मू श्रीनगरात पळोवपाक मेळटा. थंडी कड्याक्याची थंय पडिल्ली आसा.